दानियेलाच्या पुस्तकांतले वाचप। राया, तुवें एक दर्शन देखले। एक अद्भुत मूर्ती तुवें पळयली। ती व्हड आनी एकदम परजळीत आसली। ती तुजे मुखार उबी आसली आनी ती पळोवंक भिरांकूळ दिसताली। हे मूर्तीची तकली आपूट भांगाराची, हरदे आनी बावळे रुपयाचे, पोट आनी पेंकाट पितूळची। तिची जांगलां लोंकडाची, तिचे पांय अर्दे लोंकडाचे आनी अर्दे मातयेचे। तूं पळयत आसलोय तेदना कोणाचोच हात लागनासता एक फातर कोसलोन येवन ते मूर्तीचेर पडलो आनी ताणें लोंकडाचे आनी मातयेचे पांय फोडून तांचो चुरो केलो। उपरांत लोंकाड, माती, पितूळ आनी भांगार हांचो सगळ्यांचो गिमच्या मळपाखाल्या वयल्या पोला भाशेन चुऱ्यान चुरो जालो। वाऱ्यान तांकां उबोवन व्हेलो आनी तांची खुनां पर्यां उरली ना। पूण मूर्ती फोडलोलो फातर एक व्हड पर्वत जालो आनी ताणें सगळी पृथ्वी भरली। हें सोपान। आतां आमी रायाक ताचो अर्थ सांगता। तुका राया, रायांच्या राया, सर्गींच्या देवान राजवट, पदवी, बोळ आनी महिमा दिल्यांत। मनशांक, रानवट मनजातींक, अंतराळा वयल्या सुकण्यांक खंयसरी ती वस्ती करूं तुज्या हातांत दिल्यांत आनी तुका तांचो सगळ्यांचो अधिपती केला। तूं ती भांगाराची तकली। तुजे उपरांत दुसरे एक राज्य उपजातले, पूण तुज्या राजा इतले व्हड न्हय। आनी उपरांत तिसरे एक पितूळचे, आनी ते आख्ख्या संवसारार राजवट चलयतले। त्या उपरांत एक चवथे राज्य उपजातले, लोंकडा इतले घट। जशे लोंकाड सगळे फोडून ताचो चुरो करता, तशे ते राज्य पयलीं राज्यां फोडून तांचो चुरो करतले। अर्दे मातयेचे आनी अर्दे लोंकडाचे पांय आनी आंगठे तुवें पळयले। हाचो अर्थ हो, राज फांटलेले राज्य जातले, पूण ताका लोंकडाची गडसाण आजून आसतली। देखूनच लोंकाड आनी माती मिसळ जाल्ली तुवें पळयल्याय। पांयांचे आंगठे अर्दे लोंकडाचे आनी अर्दे मातयेचे म्हणटास राज अर्दे घट आनी अर्दे अस्कत जातले। तुवें लोंकाड आनी माती मिसळ जाल्ली पळयल्याय। हाचो अर्थ हो, ही दोनी राज्यां लग्ना संबंदान मिसळ जातली, पूण जशे लोंकाड आनी माती संदोवंक जायना तशे ती राज्यां एकवटलेली उरची नात। त्या रायांच्या काळार सर्गेचो देव केदींच नास जावचें ना तसलें एक राज्य स्थापीत करतलो, आनी हें राज्य दुसरे परजेचे अधीन जावचें ना। हे राज्य आदल्या सगळ्या राज्यांचो चुरो करून तांचो अंत करतलें आनी ते सदांकाल तकतले। जशे कोणाचोच हात लागनासता दोंगरा वयलो कोसळलेल्या फातरान लोंकडाची, मातयेची, भांगाराची आनी रुपयाची फूड केली म्हूण तुवें पळयलें, तशें हें घडतलें। वर्त्या देवान घडचें आसा तें रायाक दाखयला। सोपान खरें आनी ताचो अर्थ होच। देवाचे उतार हें। सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता। तांचे मदले थोडे जण देवाळा विशांत उलोवन ते सोबीत फातरांनी आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरंगार आयला म्हणटाले। तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातर सयत उराचो ना तसले दीस येतले, सकळी कोसलावन घालतले। तवळ तांणी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री, ह्यो संगती केदाळा घडतल्यो? त्यो घडचो वेळ लागीं पावला म्हूण गुर्त कसलो? तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, कोणेय तुमकां फसयनाशे सत्राय करा। साबार जण मुचे नांवी येतले आनी हांवूच तो आनी न मेळिल्लो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटले, पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात। झुजां आनी काडकाया विशांत खबर आयकून आकांतून पडनाकात। ह्यो संगती घडा जायस, पूण अंत तक्षण येवचो ना। उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्र राष्ट्राचेर आनी राज्य राज्याचेर झुजाक देंवतले। थंय हांगा भिरांकूळ भुंयकांपण्यो जातल्यो, दुकोळ आनी मारीची पिडा पडटली आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्र खुनां दिश्टी पडटल्यो। देवाचे उतार हें।